तोडो हय बरें पेणे खावपा आता डायरेक्ट. नमस्कार येवकार तुमकां पासेकार ह्या आज आमी आयिल्ले आसा निरंकाल वाठारांत आनी मेळटले अशा एका तरणाट्याक जाणें गोंयान व्हायट रेवल्युशन करपाचो सद्या विडो उबारलेलो आसा. प्रितम पाटील आनी हांगचे प्रगतीशील शेतकरी म्हणप तुका कितें म्हणप एक्झॅक्टली टायटल? शेतकरी शेतकरी प्रगतीशील म्हणजे प्रगती आमी नवीन कितें तरी हाडपा सोदता इतलेंच. हां कॉन्सेप्ट कसो आयलो पयलीं म्हणजे हांगा कॉन्सेप्ट कितें तो पयलींचा? कशें आसा न्ही आतां गोंयान इतलीं वर्सां डेरी चलता सो म्हाका मातसो इन्क्लिनेशन आशिल्लें टुवर्ड देसी ब्रीड आमचें देशी जें ब्रीड आसा तें. म्हणटकच आज कशें आसा आज देशी दूद आमचें नॉर्मल गीर आपलें जर्सी आनी एचएफा परस बरें म्हणटा सीएमान सांगलां येदो. ताका कारणां कशीं आसा एक म्हणजे देशी ब्रीड दूद कमी दिता. कमी दिल्ल्या कारणान जेन्ना दूद गायचें दूद जितलें कमी तितली ताची क्वॉलिटी बरी आसता सदांच. आनी देशी आमच्यो गायो हांगा तुमी पळयलां आसतलें सायडीक जमनी खूब आसा, चरपाक जागो खूब आसा. जेन्ना ती रानान वता तेन्ना ती वेगवेगळे चारो चरता, हर्ब्स खाता, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आशिल्ले थोड्यो वेली आसा हांगा त्यो खाता. त्यो सगळ्यो खातकच तातूंतल्यान जें दूद तयार जाता तें सदांच क्वॉलिटी ताची सदांच बरी आसता. सो देसी ब्रिड्स हांगा हय. आनी दुसरें कशें आसा आतां इतलीं वर्सां हांगा चलता गोंयान पण एचएफ आनी जर्सी आजून इतली हांगा खंय सक्सेस जाल्ली हांवें पळोवंक नाशिल्ली. म्हणजे खूब फ्रेंडाच्यो डेरी आसा, स्ट्रगल थंय बी आसा, तेय स्ट्रगल करताच. तांकां 18-20 लिटर दूद दिता गायो तेय स्ट्रगल करता. सो हांवें कितें चिंतलें की आमी हांगा देशी ज्यो चड दूद दिवपी गायो आसा ब्रीड आसा, एक सैवल आसा, दुसरे गीर आसा, थारपारकर आसा, राठी आसा, हातूंतले खंयचे थोडेशे ब्रीड हांगा हाडून हांगा स्टेबल करून एक तेज्या तोडीचें आज नॉर्मल जी एवरेज आसा गायांची ती 2,500 लिटर सुमार आसा गोंयान जे आमी क्रॉस ब्रीड भायल्यान हाडटा ते. सो गिराची कॅपेसिटी तितलीच आसा 3,500, 3,500, 4,000 गीर गायो हें केल्या. सद्या हांवें गीर चूज केला. चलत चलत दाखय बी. गीर चूज केल्यो कारण कशें आसा लागीं आसा आमकां गुजरातांतली ब्रीड. गुजरातय टेम्परेचर मातसो आमच्या भशेन हायच आसता. सो अशें चिंतून हांवें त्यो थोड्योश्यो थंयच्यान हाडल्यो. आनी म्हाजो मेन फोकस आसा ब्रिडिंगाचेर. ब्रिडिंगाचेर म्हणजे कशें आसा आमच्या वातावरणान जल्माक आयिल्ल्यो गायो ज्यो परफॉर्मन्स दितल्यो त्यो भायल्यान हाडलेल्यो गायो दिवच्यो ना. ओके हें सत्य आसा. सो हांगा आमकां वातावरणाक जाय तशें ब्रीड तयार करपाचें. सो ह्यो सगळ्यो गीर गायो? हय ह्यो सगळ्यो गीर. तूं स्वता हांगा लक्ष घाल? हय हय. हें कशें आसा हांगा त्यो गायो सदांच मोकळ्यो आसता. आज चड पावस आनी हें असल्या कारणान उदक असल्या कारणान तांकां सोडूं ना. अदरवायज हो तांचो मोकळो ते कायम 24 तास मोकळ्यो. फक्त केन्नाच्यान सुरू केलें तुवें हें? जालें 3 वर्सां जालीं आतां. 3 वर्सां? हय 3 ते 4. कशें तकलेन आयलें की तुगेलें हेंच करचें? आमचे कडेन म्हाजे कडेन हांगा पयलीं पॉली हावज आशिल्ली, आमची भाजी आसा. जशी जशी जमनीची आमची क्वॉलिटी देंवपा लागली तशें तशें आमकां कळ्ळें की जमीन परत माती परत तयार करची पडटली. आनी माती तयार करपा खातीर शेणा शिवाय पर्याय ना. शेण जायच आमकां. जमनीन ऑर्गेनीक मॅटर जो आमी झाडांतल्यान भायर सरता म्हणजे फळांतल्यान येता तो परत रिप्लानिश करपा खातीर जमीन जाय पडटली, माती तयार करची पडली ना. हांगा रावुया आमी. सो दॅट थोडे वेळ उलया कारण थंय गेले की म्हाका दिसना तुज्यो गायो उलोवपा दितल्यो आमकां. ना कांय करना, बऱ्यो थंड आसा त्यो. मातशें त्यो इतल्या लोकांक पळोवन तांकां संवय ना न्ही. यूज आसा पूण हय दे आर गूड प्युअर गेल्यो सगळ्यो. गुजरातसून वचून हांवें एक एक चूज करून 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 हाडले गुजरातच्यान. हय हय हय. ते बरी गाय कोणूच आपल्या गोठ्यांतल्यान विकिना. कोणूच केन्नाच बरी गाय आपल्या गोठ्यांतल्यान दिना. सो थंय वचून चूज करून 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 आमकां जें तें कितें दिता तें हाडपाचें आनी तातूंतल्यान हांगा बऱ्यो गायो तयार करपाच्यो. बरे बूल, बरे सिमन. हें आतां खंयचें जनरेशन? फर्स्ट जनरेशनाचें आसा? म्हाजे कडेन सेकंड जनरेशन आसा. आतां एक 2 प्रेग्नंटूय जाल्या म्हाज्यो, ज्यो सुरवातेक आयल्यो त्यो थंय त्या गोट्यान आसा. त्या गोट्यान 1-2-3 गायो प्रेग्नंट आसा. आतां जे तातूंतल्यान येतले ते सेकंड जनरेशन आसतलें. दॅट इज फर्स्ट जनरेशन. तांचो म्हाका आतां परफॉर्मन्स कळटलो. ज्यो हांगा जल्माक आयिल्ल्यो बचड्यो 3 वर्सां पयलीं आज प्रेग्नंट आसा. सो आतां तूं गायचें शेण घालून माती सुपीक करता आनी त्या मातयेन मागीर तूं भाजी रोयता? आमी भाजी रोयता. हांगा भाजीचो प्रोडक्ट. तूं आनी तुजो भाव प्रितेश तोच रोयता. पण आमचें कशें आशिल्लें जेन्ना जशी माती आमकां बाद जावपा लागली तातूंतल्यान हें मागीर आमी गेले जर गाय घेतलेच जाल्यार देशी कित्याक नाका. कित्याक क्रॉस ब्रीड आनी एचएफ जर्सी सगळें करता
दे आर स्ट्रगलिंग. सो आय थॉट लायक हांगाय स्ट्रगल करून जर 3000 लिटरची गाय जर गोंयांत आमी तयार करूं शकले जाल्यार नथींग लायक इट. कित्याक हांकां पयलें म्हणजे कशें आसा, दोतोराची गरज लागना, एंटीबायोटीक दिवपाची गरज ना, वर्साक केन्नाय तरी 1-2-3 फावटी दोतोर गोठ्यान येता. कित्याक म्हणून ते रेजिस्टन्स चड आसता न्ही तांचे. दे आर लोकल देशी ब्रीड. हां, ताका लागून सारकें. आमचे ब्रीड कपिला म्हणून गाय आसा ती गोवन ब्रीड. ती सामकी तातूंत दूद चड कमी आसा. ताचेर खूब काम करचें पडटलें. तिका जर आमी मिल्क एनिमल म्हणून जर आमी डेवलप करतले जाल्यार काम खूब करचें पडटलें, ताका वर्सां वतलीं. सो प्रिफर्ड इज गीर गाय. गीर हांवें प्रिफर केल्या. देशी, एनी देशी प्रिफर अशें म्हणणं. एनी देशी गाय. एनी देशी गाय. सैवल आसा, थारपारकर आसा, राठी आसा. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. वो पार्ट टाइम म्हणून बिझनेस करपाक मेळटा. पार्ट टायमच करता हांव. पार्ट टायमच करचो. सद्या सुरवातीक 3 ते 4 वर्सां ताका बोल्सांतल्यान पयशे घालचे पडटा. कित्याक पळय, परत 10 गायो हाडल्यो, तातूंतल्यो 3 ते 4 गायो अश्यो आसतल्यो ज्यो तुका परफॉर्मन्स दितल्यो तुका जाय तश्यो, बाकीच्यो तितल्यो बऱ्यो नासतल्यो. सो फुडें जेन्ना तूं ब्रीड व्हरतलो नेक्स्ट जनरेशन, तेन्ना ह्यो 4 गायांतल्यो चूज करून तांचीच भुरगीं तुका मल्टिप्लाय करची पडटलीं फुडें. ओके. बरें बूल वापरून. म्हणजे आज जर म्हाका 2500 लिटर दिवपी गाय आसा म्हाजे कडेन, तिका 3000 करपाक जाय. नेक्स्ट जनरेशन 3चे 3.5 करपाचें. मग तशें बूल तुमकां चूज करून तुमकां अप टू डेट रावचें पडटा सगळें. म्हणजे खंयचो बूल खंय परफॉर्मन्स कसो दिता. म्हणून आतां तुजें एग्रीकल्चर, वॉट इज युअर क्वॉलिफिकेशन? हांव एग्रीकल्चर बॅकग्रावंड ना म्हजो व्हडलो. एग्रीकल्चर बॅकग्रावंड म्हणजे आमी खानदानी एग्रीकल्चरिस्ट ते जाल्लें आसा इतलेंच. पण शिक्षण म्हाजें ना. शिक्षण म्हाजें इंजिनियरींग. शिक्षण इंजिनियरींग. खंय कित्यान इंजिनियरींग? मॅकॅनिकल हांगा GEC गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. GEC. इंजिनियर हू टर्न्ड इनटू अशें म्हणूंक शकना. हांव म्हजो प्रोफेशनूय चालू आसा. म्हणजे हांव जॉबूय करता. जॉबूय करता. बट दीस यू कॅनॉट लूक एज फूल टायम एटलीस्ट करूं शकता. फुडें एक्चुअली तोच प्रयत्न आसा चालू. म्हणजे हळू हळू आनीक 2-3 वर्सांनी जेन्ना पळोवपाचें कशें कितें आसा. ऑल ट्रायल. सद्या गोंयांत आमी म्हणूं शकना की डेरी बिझनेस देसी गायेंतलो फुल्ली सस्टेनेबल आसा. प्रयोग तोच आसा. आतां कोणाक जर गाय जे कडेन व्हडली जमीन आसा आनी ताका 5 चारो बिरो आसा, चारो जायच. चारे शिवाय गाय हाडप ना गोंयांत. तुमी जितलो पयलीं चारो रोया त्या चाऱ्याचेर कितली गायो तुमी दवरूंक शकता हें कॅल्क्युलेट करून तितल्योच गायो हाडा. तितल्योच हाडा. हय, नाल्यार इकॉनॉमिकल वायबिलिटी जायना. लोक उमेदीन सुरवात करता, मागीर रस्त्यार सोडटा, जावं खंय तरी विकता, जावं खंय तरी कापपाक वता. तें करचें न्ही. म्हाका टीप कितें आतां, एक जर भुरग्याक सुरू करपाचें आसा, ताची व्हडलो जागो आसा, जाय तितलो चारो आसा, जाल्यार जाय तितलो चारो नासता केन्ना तो तयार करचो पडटलो ताका पयलीं करपाचो. हय, तो रानांतलो जे तण येता ताजेर तुमी रावूं शकना. तुमकां चारो रोवचो पडटलो. एक सादारण 1 एकर जर तुमी चारो रोयलो जाल्यार 4 ते 5 गायो तुमी हाडपाच्यो. 4 ते 5 गायो हाडपाच्यो. जेन्ना तूं 2 एकर करूं शकता तेन्ना 10 हाडपाच्यो. आनी जर तूं थोडे 2.5 ते 3 एकरान तूं 15 गायो दवरूंक शकता. आपल्याक शेणान नात घालचो पडटा. गरज पडल्यार घालचें पडटा. सगळी तयारी आसपाक जाय. दूद काडपाची तयारी आसपाक जाय. तूं कळटा दूद काडपाक? हय, कळटा. करचेंच पडटा. कित्याक फाल्यां लेबर ना, हो ना तुका सगळें सूट घालून उबो रावपाक शक्यच ना. तुमी डेरी करूच नाका तशें करतले जाल्यार. करूं नाका. सूट ना जायना. हाफ पॅन्ट घालून शेणान हात घालपाक रेडी आसपाक जाय. दूध काडपाक अशें तुका वर्सांतल्यान एक 10-12 दीस तरी तुका हें करचें पडटलें. 15 दीस केन्ना तरी मनीस नासतले, कितें नासतलें. पण ते 15 दिसाक तूं तांकां गायक सांबाळपा खातीर वर्सभर तुका ती संवय आसपाक जाय. तयारी आसपाक जाय. 1-2 गायेचें दूध डेली काडूंकच जाय. खुबश्या जाणांक दिसता की प्रगतीशील शेतकरी म्हटल्यार तेवटेनी पळोवपा येता दिसता न्ही बेणे. ते दॅट इज फ्लावर्स. हय, ते ऑर्किड्स, मोकारा म्हणून. आनी प्रितेशूय आयलो तेवटेन. प्रितेश यो. सो प्रितेश हो तुजो धाकटो भाव. हय. तो सद्या भेणे बी पळयता. हय, हो प्लॉट ताजो सगळो. हो सगळो. सो प्रितेश, तुजो भेण्याची तुवें हें केलां. हय. भेणेच कित्याक घातल्या हांगा? भेणे म्हणजे सद्या भेणे बरेच वता, मार्केटांक बरें वता. हय. आनी सो भेणे म्हारग जाल्यार तूं खुश अशें जालें? हय, भेणे म्हारग जाल्यार सद्या खुश आसा. ना न्ही, लोक म्हणटा भेणे म्हारग जाल्यार दुख्ख म्हटल्यार तुका खुशी. ना, तशें कांय ना. एक्चुली आतां म्हगेली हें प्रोडक्शन आतां ह्या दिसा मेळटा म्हणून म्हाका मेळटा, नाल्यार पावसाक
तू पावसान भेणे काडटा पावसाक ना चालू असता फॉर एवर? हय ऑक्टोबर जालें न्ही पावसाक आतां कितें जाता थंय उदक भरता तेन्ना तें बंद पडटा म्हणजे प्रोडक्शन येना उदक भरतकर. ओके. मागीर पावस सोंपलो की फ्रेश स्टार्ट आमगेली ऑक्टोबर नोव्हेंबर गोंयचो डिसेंबर. भेणेकार म्हणून तुका म्हणपा जाता तर. ना वरद आसा. वरद आसा. हय खूब जाण वरद आसता. सामंत. हय वरद सामंत आसा. वरद सामंत हो प्रगतीशील शेतकरी. हय ताणें दारबांदोड्या घातला. हय दारबांदोडा. ओके. आतां हें सांग पळय हें बांयचें उदक. ना सॉरी हे तुमी बांदून घेतला. हय हे कितें केलां? हे सकयल्यान पंप करता आमी. आमची बांय आसता तो पोंड आसता थंय फुडें पयस आसा. सो हांगा हाडटा हांगच्यान हो फिल्टर जावन ड्रीप आनी ड्रिपांतल्यान वता सगळें. ड्रीप इरिगेशन. ड्रीप इरिगेशन. हय भेणे. सो आतां एक भेण्याचें झाड लायलें जाल्यार भेणो जावपा खातीर कितले दीस लागता? सादारण 45 दीस वता. 45 दीस हय वता. हय. आनी तो कुसो जायना दिसता मागीर रोकडो काडपाचो तो. हय जालो न्ही की एक दिसा मोठो जालो की काडपाचो रोकडो. नाल्यार उरलो जाल्यार हें जाता जून जाता. आज सकाळीं घेतलां प्रोडक्शन हें. आज सकाळीं काडला? हा सकाळीं काडला. तूं दिसाक कितले काडटा? ह्या दिसा आतां 400 ऑन एन एवरेज. 400 किलो? हय 400 किलो हय. आनी हे फेन्स घातला तुमी? हय गोरवां खातीर. सांबाळ रे. हय गोरवां खातीर घालपा पडटा. हे इलेक्ट्रीक? इलेक्ट्रीक हय इलेक्ट्रीक म्हणजे पावर येते सोलर फेन्सिंग. ना आमकां मनशाक बारीक शॉक लागता. हां इलेक्ट्रीक म्हणून करपा खातीर. हय हय. आनी ही शेड आसा पळय न्ही हय हय ही शेड पर्मनंट घालून दवरपाची? ना ही एक्चुली आतां सद्या येना फुलां चालू आसले पळय न्ही तेन्ना चालू आसले ते सगळी शेडी. हां आतां ते फुलां बंद केल्या खातीर घातिल्ली ती? हे ना ते प्रितम करतालो फुलांची. हां फूल जरबेरा आनी क्रिसॅंथेमम शेवतीं हां ते पयलीं सेल करतालो मागीर लॉकडावनाक फुलांची? हय लॉकडावनाक बंद पडले. शेडी तश्योच आसा? हय हय. भेणे ओपन लावपाचे? ओपन हय तुमी हेजेर बसता जाल्यार तुमकां हांव थंय रिवर्साक थंय व्हरता. हाजेर? हय सायडीन बसता जाल्यार तुमी शीट बी करतले जाल्यार. चल तर. हां ओके. एम गियर? गियर 2 गियर आसता तेका. हें स्लो वचपाचें. फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर्स. हें फास्ट मोड आहा. ओके. फास्ट मोड हो. हें हो क्लच हो सोडटा की धांवपा लागतलो. ओके आमी फाटल्यान चडपाचें? वयर हय वयर बसा. बस रे. यो. सो आमी पावर टिलराचेर बसून उलटे आयिल्ले आसा. हेच कारणां खातीर की हांगा खुबसो रेबो आशिल्लो. ट्रॅक्टराचेर बसून लोकांनी पळयला पूण म्हाका दिसता पावर टिलर म्हणटा ताका पावर टिलराचेर बसून सगळ्यान पयलीं आमचो संकेत तेंडुलकर हाज्या पयलीं आनी एका पासयेन तांकां पळयला आसतलें तुमी. सो ताका घेवन आयला आमी. सो उडकी मारतना पडलो बिडलो जाल्यार धर हात धर. जे जून भेणे ना ना भायर उडयल्ले जून आसा. हे बरे भेणे. हे बरे भेणे? हे बरे भेणे. तोडू? हय बरे भेणे खावपा जाता डायरेक्ट. हय हय कांय ना. सद्या पावसाक भायर उडयल्ले? हे भायर उडयल्ले ते आतां निवळ जावपाचे. सांजचे येतले ते कामेरे निवळ करतले. भायर उडयल्ले खंय व्हरता तुमी? ना ते भायर उडयता सामके भायर उडयता ते हांगा दवरिना. नाल्यार तेजे कशी किल चल्ल्या? सद्या मार्केट रेट आमकां 60-63 असो फ्लक्च्युएट जायत आसता. आनी विकता खंयच्या हेका? हॉर्टिकल्चराक घालता. फूल हॉर्टिकल्चराक. ते कितल्यान विकता? ते म्हाका दिसता तेंगे 10-20% कितें तरी मार्जीन आसता आनी ते लावन ते फुडें विकता. ओके. आमकां मेळटा बेळगांव रेट मेळटा आमकां. हॉर्टिकल्चर आमकां बेळगांव रेट दिता. ओके. सो 400 किलो भेणे दर दिसा?
ऑन एन एवरेज हा तूं व्हरता एकदां 350 आसता, आज 450 अशें. हां. यो आतां हो मळो दिसता तो फुल्ल. हय वो फूल भेंडे घातल्या एक्चुअली. हय पयलीं कितें करता नोव्हेंबर टू मार्च एप्रील पर्यंत डिफरंट हें करता रोटेशन चालू आसता. काकडी आसता, कारायती आसता, मागीर केन्ना कोकम दुदी घातल्या अशें. आनी पावस जसो एप्रील लागलो न्ही, एप्रील मे जून असो तेन्ना त्या टायमार भेंडे घालता. कित्याक भेंडे सादारणशे पावसाक टिकता, बाकीचे काकडी बिकडी टिकना. ताका उदक जाय तितलें ना. उदकाक सर्टन ताका रेजिस्टन्स आसता. म्हणजे हांगा उदक भरता आमच्या प्लॉटां, सकयल्या प्लॉटां. तर एक म्हयनोभर तरी उरता. हेच जाग्यार तर काकडी आसत न्ही, काकडी 10 दिसां भितर सोंपता सगळी. तुका पयलीं काकडी किंग म्हणटाले खंय? काकडी पयलीं घालतालो, म्हणजे अजून घालता हांव काकडी घालता. पूण ते आफ्टर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर अशें, जानेवारी 6 म्हयने घालता काकडी. तूं स्वता काम करता? तूं स्वता करता, मनीस आसा पूण हरशीं स्वता करता. कित्याक परत ते प्रितमाकूय तुजे व्हडल्या भावाकूय विचारलें ही गजाल. कारण खुबश्या जाणांक दिसता की शेतकाम करप मागीर इजी, कॅमेरा घाला आनी आपूण बसा अशें शेडीन. तशें कांय ना. तशें जायना. बिच्चे पडटा. बिच्चे पडटा पावसाक, केन्ना बिच्चे पडटा, केन्ना मातयेक लोळपा पडटा, केन्ना पावर टिलर थंय मुगरता तो काडपा पडटा. ट्रॅक्टर हाडटा तेतूंत कितें फसता फाटल्यान तें काडपा पडटा. एकटें मानायन जायना, तेका पत्रावान हात घालपाकच पडटा. मनायक तशी सगळे रेडी नासता. ना जायना. आनी मागीर मार्केटांनी तूंच घेवन वता? मार्केट हांव घेवन वता. फोण्या? ना, दारबंदोडा हॉर्टिकल्चर. हय, जावं फोंडा हॉर्टिकल्चर, खंय जाय थंय म्हज्यान व्हरपून घालपा आता. हांव प्रिफर करता दारबंदोडा, म्हाका लागीं पडटा. सो पावसान जर कोणाची जमीन आसत आनी भेंडे घालपा मेळटा जाता. आनी तेवटेन गीर गाय तुमी हय तेजें शेण मूत म्हाका हें मेळटा, जिवामृत करून म्हाका सोडपा चान्स मेळटा. सो दोगूय जाण भाव मेळून तुमी सारके एग्रीकल्चर. म्हगेली काकडी विकडी एक्स्ट्रा जाता पळय न्ही, मोठी जाता ती सगळी ती गोरवां खाता. तेगे शेण मूत कितें आसता तें हांव हांगा सोडटा. सारकें. खुबशे भाव ओगीच जमनी खातीर झगडटा, ते परस हो कोऑपरेटीव बरें. घरूय एकठांय उरता आनी दोगांकूय फायदो जाता. फाल्यां तेगेले प्रसादाले तें शेण ते बी आमकां मेळटले थोडेशे. प्रसाद पाटील हेजे पयलीं आमी एका पासयेन तांकां घेतिल्ले आसा. गोशाला पयलीं तांणी जमीन दिल्ली. पयलीं दोगांय वांगडा घालताले. तुमी वांगडा? अजून हय तो फूल टायम आसता. केन्ना येता. सो सगळे भाव मेळूनच करता. तयार जाल्ले. सो हेचो फायद्याचो धंदो हे सगळे? हय, फायदा धंदो. आमी पयलीं मायनींग आसलें आमचें. मायनींग बंद जातकर हें हांगा जमीन वेकंट आसली. सो व्हडले भावान सांगलें हांगा तुमी हें करा, एग्रीकल्चर करा. आनी तेच्या नंतर आमी हांगा जे 2013-14 जें आसा, आज 10 वर्सां जालीं कंप्लीट. हांगा सुखी समाधानी म्हणटा तशें. मायनींग बंद जाल्ल्याक एक फायदो जाला तो हांगा. मायनींग बंद जाल्यार बरो फायदो जाला म्हणटा. म्हणजे कशें सुशेगाद लायफ. हय, हॅक्टीक लायफ आसलें. ट्रक कितें करता कोणाक एवढं तेजे परस हें हॅक्टीक आयलो सुशेगाद बसलो. हवामान बरें. ऑक्सिजन हेल्थूय बरें उरता. हय. गरमेचे दिसांनी पेस्टिसायड म्हणटा आमी हेका चड हेका पेस्टिसायड ना, सामके कमी. कंप्लीट ऑर्गेनीक. ताणें सांगलें ते शेण बीण घालून. ओके. सो आमी हांगा पासय सोंपयता आनी देव बरें करूं. तूं वेळ दिलो. प्रसाद हेजे पयलीं मेळ्ळा आनी एकदां. आनी आमचो संकेत तेंडुलकर, तांकां फाटल्या पासयेन तुमी पळया गोशालेचेर आमी जी पासय केल्या तातूंत ते आशिल्ले. आनी
प्रितम तेवटेन आसा तांकां मेळून आमी ती पासय खास करून तुमच्या मुखार हाजे खातीर हाडटा की खुबशे जाण भाव आसता ते झगडटा आनी म्हणटा तुजो हो वांटो म्हाजो हो वांटो, तेजे परत सगळ्यांनी एकठांय येवन जर असो प्रोजेक्ट काडलो की एक भाव आनी दुसरो भाव एकमेकाक कॉम्प्लिमेंट करता जाल्यार फक्त शेतां आनी भाटां वाचची ना जाल्यार इकॉनॉमी स्वताची बी म्हणजे स्वता पोटा पाण्याचोय धंदो करूं शकता आनी फक्त पोटा पाण्या पुरता न्ही जाल्यार डिसेंट लिवींग करूं शकता. गांवांतलो एक श्रीमंत भाटकार म्हणपाक शकता न्ही, श्रीमंत भाटकार जावन जगपाक शकता, शेतकार भाटकार जावपाक शकता. तुमी पळयता ती पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com. कीप वॉचिंग.